कितलेशे एरिया तो ट्रायबल एरिया आसा आयज बॅकवर्ड आसा खूबशी कामां जावपाची गरज आसा ती कामां करपाक लागून हो फंड दिल्लो आसा हो फंड कित्याक लागून इम्प्लिमेंट मुख्यमंत्री दिवपाची गरज आसा की आपण करून घेतलो जबाबदारी घेवपाची गरज आसा पहिले प्लीज ही जबाबदारी आमच्या ट्रायबल भाव भयणांक लागून घेवपाची गरज आसा की आपण हे करून घेतलो आणि हो जो फंड आसा तो टायमली युटिलायझेशन करून घेतलो. एक मिनिट स्पीकर सर कल्ला काजू पट्टो म्हणतात 60 वर्षाच्या उपरांत पहिले फावटी 7 कोटी रुपया मोडून सांग्यार आमी रोड केल्लो PWD पहिले फावटी अशा कितलेशे अशे रोड दाखयता कितलेशे एरिया स्पीकर सर ट्रायबल सब प्लॅन आता जो मुख्यमंत्र्यान म्हणलो की 80% मोडला म्हणून ट्रायबल सब प्लॅन म्हजे फिगर आहा हॅज नेवर क्रॉस्ड 5.2% ट्रायबल सब प्लॅन एक मिनिट when it should be 10.23%. वो notified at 10.23% ट्रायबल सब प्लॅन मोडून जावंक जाय गोंयाक केन्नाच 5.2% क्रॉस जावंक ना. एक मिनिट स्पीकर सर हांव उलयतां मागीर ताचें उत्तर दिवं रोस्टर मेंटेनन्स म्हणटा तें मॅनिप्युलेट जाता. स्पीकर सर आज मेरेन गोंयच्या सरकारान ट्रायबल शेड्युल्ड एरियाज ह्यो नोटिफाय करपाचो कसलोच एफर्ट घेवंक ना. हाजो प्रॉब्लेम कित्याक जाता ट्रायबल सबप्लॅनान प्रॉब्लेम कित्याक जाता कित्याक ह्यो शेड्युल्ड एरियाज म्हणटा त्यो नोटिफाय करपाक जाय त्यो तांणी करूंक ना. आनी स्पीकर सर हे जे पॉलिटिकल रिजर्वेशनान बी हांव वचना हांव फक्त वता एक इशू आत्ता मुख्यमंत्र्यान म्हणलें PWD खातीर आमी प्रमोशना खातीर इवन वेव करून आमी हे दिले म्हणून केले म्हणून प्रमोशन. स्पीकर सर SP PI ऑफिसर आहा पुलीस इन्स्पेक्टर ST चे ते DYSP जावपाची तांची फायल पेंडींग आहा. कित्याक पेंडींग आहा विजिलन्स क्लिअरन्साक ती अजून मेरेन जायत तपासूच जायना आनी ST चे ऑफिसर आहा ते म्हणटात की आमकां आमचेर अन्याय जाता ते मूळ गोंयकार. आता हे सगळं हांव विचारतना हाजेर ताणें आन्सर दिवचें पूण एक हांव याद करून दिता जें मातशें तुमकां दुखतलें. थोडे दीस पयलीं एक फॉर्मर मिनिस्टरान सांगलें की ट्रायबल डिपार्टमेंटान कॉन्ट्रॅक्टरान फायल पास करपाक पयशे खावोवचे पडटा म्हणून आनी ताजे मागीर ते मंत्र्याक काडलो. स्पीकर सर हांव स्पश्ट सांगता फक्त स्पीकर सर शेड्यूल एरिया डिक्लेअर करू ना हे हांव मान्य करता फक्त गोंयांत शेड्यूल एरिया त्यो आमी जाता त्यो फक्त काही टेक्निकल प्रॉब्लेमा खातीर शेड्यूल एरिया डिक्लेअर करता. स्पीकर सर आमी ट्रायबल वेलफेअराचो जो आमचो कंप्लिटली सिटीजन चार्टर जो आसा ह्या सिटीजन चार्टराचेर A to Z जितक्यो स्किमी आमी ट्रायबला खातीर इम्प्लिमेंट करता त्यो सगळ्यो आसा. म्हाका दिसता की तूं तुज्या मतदारसंघात ज्यो आहा पळय न्ही ह्यो कितल्यो अजुनूय धाडल्या पळय न्ही त्यो म्हाका सांग तितक्यो हांव करून दिवपाची जबाबदारी म्हाजी आसा. बरें जालें आनी तशेंच म्हाका एक स्पीकर सर म्हाका एकूच एश्युरन्स जाय की ह्यो ज्यो हे आसा ट्रायबल सब प्लॅन आसा तेज्या अंडर फंड्स जो आसा तो टायमली एलोकेशन करतो आनी सगळ्या डिपार्टमेंटाक इन्स्ट्रक्शन दितलो होच एश्युरन्स दिवचो. स्पीकर सर हालींच आमी एक वर्कशॉप जो आहा पळय न्ही ट्रायबल डिपार्टमेंटाच्या मार्फत फायनान्स डिपार्टमेंटाक आपयले आनी मेजर आमची जी कन्स्ट्रक्शना डिपार्टमेंट आहा PWD WRD DDW आनी ही सगळी त्या सगळ्या जाणांक ट्रेनिंगूय दिला आनी तेंच्यांनी म्हणजे 10.5% या 11% एप्रॉक्सिमेटली हो फंड कशा पद्दतीन युटिलायज करपाचो आनी बूक करपाचो बजेटात तो तांकां ऑलरेडी ट्रेनिंग दिला तो आमी 100% युटिलायज करतले. स्पीकर आनी एक इशू एट्रॉसिटीज ज्यो आहा एट्रॉसिटीज ट्रायबल एट्रॉसिटीज जो आपल्या जातीचेर तांकां गाळ मारता ताजे तुझे गोवा स्टेट कमिशन फॉर ST म्हणटा काय करिना. आज लोक सारे कमिशनान वचपाक लागले हांगा न्याय मेळना म्हणून दिल्ली वतात. हे सारखे हे कमिशन कितें करता एक्टिविस्टांनी कंप्लेन घाल्ली आहा काल ताणें बालिश म्हणून काडला ताजेर मेन केस ही आशिल्ली ताजे जातीचेर ताका गाळ मारली ताणें कंप्लेन दिली हांगा काय जालें ना तो नॅशनल कमिशनान गेलो. सो कित्याक करचें पडटा तुमी तर ग्रामोदय अंत्योदय सर कमिशन आम्ही अपॉइंट केले आसा कमिशन आपले काम इंडिपेंडेंटली पळयता सरकार इंटरफियरन्स करीत इंटरफियरन्स न्ही हांव हांगा न्याय मेळना म्हणून लोक नॅशनल कमिशनान वता
बिकॉज तेच तूं तांकां सांग. संविधानाच्या कामात सरकार इंटरफिअरन्स करिना. ना तुवें हस्तक्षेप करूंक म्हणून जाय जेन्ना अन्याय जाता तेन्ना म्हणटलो तो आम्ही हस्तक्षेप करता. तुम्ही करता बेंजी वेगस